GTDC is announcing about Dudh Sagar festival to be held on 25th December. The idea behind this festival is Department of Tourism along with GTDC, we are focusing on Goa beyond beaches. So as part of this, we are promoting hinterlands, adventure tourism, right? Homestays and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So as part of this, we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So that is one of initiative by Honorable Chairperson. In this initiative, we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Dudh Sagar in that area. So as part of this, I would request all of you, please be come over there and participate and make this festival successful. I think, sir, it is the first time it is happening in that in that far-flung area of Goa. So we want to bring tourists to showcase. Goa is not about only in this beaches only. It is beyond beaches, and especially those areas are South Goa, very beautiful places. So we want to showcase those atmosphere. We want to showcase that ecosystem. As part of that only, we have been promoting homestays also. We would like to thank Honorable Chairman Dr. Ganesh Gaonkar and our Managing Director Mr. Sunil Anchipaka IAS for giving this opportunity. We are promoting Goa beyond its beaches, but also promoting the hinterlands of Goa. And Goa is a 365-day destination. As you know, December is the peak season, and we would like the tourists coming to Goa to explore the hinterlands. And one such event that Honorable Chairman Dr. Ganesh Gaonkar has envisaged is the 25th December Dudh Sagar Festa Vista. It is a unique festival wherein the local self-help groups, local talents and the local communities will be the direct beneficiaries of this. In addition to what the Managing Director has just mentioned, we would like to promote the homestays, wherein we have tied up with Airbnb and have started the academy as well. So this will enable this type of constituency and areas to have tourism effect 365 days. Goa tourism beaches हो थीम दवरून आमी GTDC आनी डिपार्टमेंट आमी काम करतात. आतां पुणे सारके एरियेक वचप, धारबांदोड्या वचप म्हणजे कितें आसा, थंय तुमकां फक्त नेचर पळोवपाक मेळटलो. निसर्ग तुमकां कितें दिता, थंयच्या लोकांचो कल्चर, थंयचें वातावरण जें एनवायरमेंट आसा. पयलीं कितें जालें की फक्त टुरिजम म्हणजे कितें, बिचार येयले लोक गेले हें सगळें चलतालें. आनी आज ती परिस्थिती कितें जाल्या की आमी इल्ले इंटिरियर हिंटरलँडा पावल्या. आनी तुमकां सगळ्यांक त्या मतदारसंघाचें, त्या तालुक्याचें आनी इम्पॉर्टंट अशें जे पळय 2 स्पॉट त्या सानिध्यान येता, ते एक आमचो सामको फेमस दुधसागर वॉटरफॉल आनी ताका लागूनच आमचो दुसरो जे पळय एक मोठो जागो जो पळय आसा तांबडे तो तांबडे महादेव मंदिर हेंवूय खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब पयलींचें तें कदंबा कालीन. त्या शिवाय आमचे कडेन एक 2-3 बरे स्पॉट हांव सांगता की आमचे कडेन सातपाल म्हणटा थंय आर्बिटोरियम आसा. मागीर आमचे बरकटे मोले म्हणटा थंय बायोडायवर्सिटी पार्क आसा. ते शिवाय मोले तुमकां खबरच आसा महावीर वायल्ड लायफ उद्यान आसा. तर ह्या सानिध्याक आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचो सगळ्या गोंयभर, भारतभर आनी जगभर प्रसार जावचो आनी लोकांक कळचें कितें म्हणून की ही संस्कृती आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगसर म्हणटा त्यो आमकां गोंयाक मेळटा. फक्त 3च गोश्टी न्हू, सन, सी आनी सँड न्हू. गोंय म्हणजे सगळें सामकें प्रत्येक ह्या गोंयाक जें पळय कंप्लीट गोंयभर गांव जो पळय आसा आनी बारीक बारीक जाग्यांनी सुद्दां हें सगळें आमी सामकें म्हणटा तें नेचरान भरलेलें आसा. आनी सगळे कडेन म्हणटा तें हेजो प्रसार जावचो हो एक हेतू आसा की हें सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा न्ही ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी तांकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना. आनी हें करपाक आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर माननीय आमचे रोहन खंवटे बाब हांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या तेक्यानूच एक नवीन इव्हेंट आमी करपाक हे फावटी घेतला
त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी येवचें आनी तुमी येयले जायत न्ही तुमी सांगतले की हें परत परत जावपा जाय म्हणून 25 तारखेक दुर्बा फाटल्यान एक तुमकां सांगता हांव की आमी अशे कार्यक्रम केल्या म्हणजे परूय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी करपाची पूण तो कसो आसा की स्टेट लेवलाचेर न्हू तेंचे क्लब आसा जावं आनी कोण आसा पळय ते करताले आमी पळयलें पोरू लोकलूच लोक सादारण ते मोर दॅन 5000 येतले त्या कार्यक्रमाक ते पयले परत म्हाका एक कितें जालें की लोक सगळे गोंयचे जावं भायले लोक हांगा येयल्ले आसा ते जर थंय येयले जायत आनी तो सक्सेसफूल जावपाक क्रिसमसा लागून तो विशय अडचणीचो जावचो ना असो म्हाका दिसता कित्याक जाणा की लोक क्रिसमस एन्जॉय करता आसतना बाकीचे असले कार्यक्रम आसले तेवूय अटेंड करता आनी तितून फायदो कितें जातलो तो सांगता तुमकां की आमकां जे ट्युरिस्ट पळय इन जावपा जाय न्ही ते ट्युरिस्ट एकदां कळ्ळें न्ही थंयचो कल्चर कितें आसा थंय ते होम स्टे म्हण बाकीचे सगळ्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही थंय त्यो लोकांक जर कळपाक लागले जाल्यार तेजो फायदो टोटल वर्सभर सिजनाक आमकां जातलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें केल्लें आसा मागीर कितें जाता जाणा मागीर जें तुवें सांगलें तशें पळय म्हणजे डेट बी जर आमी ती पोस्टपोन एका तेका गेली न्ही एकदां जाल्यार दुसरो विशय मागीर तो अडचणीचो कसो जाता की आतां सामकी क्लायमेट म्हणटा ती सामकी सूट क्लायमेट आसा आनी त्या खातीर कशें आसा की एकदां ठरयलें तें 25 तारखेक करपाचें आनी आमकां एक्सपिरियन्स आसा की तें सक्सेसफूल जाता